सारमानस माटवाडा हांगा अनुसूचित जमातीचे लोक रावतात. हो समाज पिळग्यान पिळग्यो शेतकामाचेर आदारीत आसा. शेतात काम करून ते पीक काडटा. थंय शेताकडसून रस्तो करून मिनाची येरादारी व्हरपाक खण कंपनी तयारी करता. खणीच्या मातयेक लागून शेत पिकाचे लुकसाण जावचें न्हय म्हूण हो समाज सुरवाती पासून सादूर आसा. सोमारा ह्या लोकांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळून आपल्यो अडचणी तांच्या कानार घाल्यो. फाटले 13 दीस जाले सारमानस शेतकाऱ्यांचे आंदोलन चालू आसा. खण कंपनीक लागून आपल्याक जावपी लुकसाणा आड शेतकार आवाज काडीत आसा. तांचे कडेन आडनदर जाता म्हूण तांच्यांनी फाटले सुमार 14 दीस जायत आयले खण कंपनीचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक रस्त्यार आडावन दवरल्यात. ह्या शेतकाऱ्यांनी सोमारा दिवचले उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत वचून उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन आपली मागणी तांच्या मुखार मांडली. मुखेल रस्तो सोडून माटवाडा भितरले रस्ते मिनाची येरादारी करता ताचेर बंदी हाडची म्हूण मागणी केली. ना तर आनीकय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी शेतकाऱ्यांनी दिल्या. आमी आतां कलेक्टराक मेळ्ळे ताका एक निवेदन दिलें. कितें सांगलें ताका सांगलें आतां सांगलां की आमी तो दुसरो रस्तो करता पळय तेका म्हणलें आमचो ओपोज आहा आनी तो तांकां थंय दिवं नाका रस्तो. कित्याक सगळे आमचे 90% एसटी समाज आहा थंय आनी ती आमची भाजी बी सगळी करता आमी हें करून आमच्या भितरच्या मार्केटाक घालता आमी हाडून. तेजेर आमचें पट चलता. आतां सद्या आमचें हें शेतूय पिड्ड्यार केल्लें आहा आनी तें शेतू आमचें आतां तें पिड्ड्यार करीत जाल्यार आमकां आनी पर्याय कांय ना. कळ्ळें. त्या खातीर आमी आतां ताका सांगलां तूं हेजेर मातशें लक्ष घाल. आनी जे आमी आतां आमदाराकूय मेळले आहा ते ताका सांगलेलें आहा ते बेगीनच्या बेगीन आमचे इश्यू आहा ते सॉल्व कर. सॉल्व जालो तो मागीर ट्रान्सपोर्ट कितें आहा तो मागीर चालू करूं. तेंच्यानी सांगलां आपूण तेजेर लक्ष घालता आनी बेगीनच्या बेगीन उलयता म्हणून निवेदन दिलां. ताका सांगलां तो रोड आसा पळय नवो रोड तो रोड आमी हें करपाक अपोज केला हेका. तो दिवचो ना. पयलीं 20 वर्सां पयलीं आडयल्लो आनी आतां ताका फुडें त्या रोडान आमी दिवचे ना. कित्याक आमचे सगळे गांव सगळो नश्ट जावन वयतलो. घरां आहा थंय 300 सुमार घरां आहा. कितको किलोमिटरचो रस्तो आसतलो तो अंदाज? थंयसून 1 किलोमिटर सुमार आहा. जे शेतकरी आयज आमी मामलेदारान हितून कलेक्टरा कडेन गेल्ले. सो कलेक्टराक आमी मेमोरंडम दिला. तशेंच आमी मायन्स आनी ज्युरिस्टल डिपार्टमेंटानूय हें दिल्लें आसा की दिल्लीकूय धाडलेलें आसा. आतां सद्या कितें जालें आमचे 2 विशय आसले ते कंपनी मान्य करून घेयना जाले आनी जवळ जवळ आयज म्हाका दिसता 13 दीस जाले ट्रान्सपोर्ट बंद आसा. असल्या कारणान कंपनी दुसऱ्या वटेन खंय तरी पर्याय रोड काडपाचो विचार आसा आनी तो आमकां आमच्या मातसो कानार पडल्या बरोबर आमी सडनली डिसिजन घेतलें की आमी त्या हितूनसून त्या डोंगरारसून रोड काडटा म्हणजे माटवाडा त्या सायडीच्यान रोड काडटा. आमी इतलें सांगूंक सोदता की आमची थंयसर शेती आसा. तो दोंगर जेन्ना तूं कापून काडल्या नंतर त्या दोंगराचें उदक जें आसतलें तें आमच्या शेतान वयतलें. एक्चुली हेंच्यांनी पयलीं शेतां आमची नश्ट केल्या. त्या नश्ट शेताक लागून आमी तेंचे कडेन बेनिफीट मागले त्या शेतांचे आनी शेतकारांचे जे कामाक लागले भुरगे पळय तेंचे पूण ते दिना. आतां हे दुसरे कडसून काडूंक रोड करता. आतां आमी अशें जाला की ती शेती सुद्दां आमची पाड घालतलेच. ही घातली ती घालतले म्हणून आमी आयज हें पावल उखल्लेलें आसा की खंयच्याच परिस्थितीन तांकां आमी त्या जो नवीन रोड काडटा तो आमी तांकां काडूंक दिवचे ना.